गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चॅनल. कशे आसा तुम्ही? तो गुड मॉर्निंग हेका लागून की सकाळचे 6:30 जाला. जस्ट आता उठला चाव करपा ऋत्विकाक. तो आयच्यान ऋत्विकाचे स्कूल स्टार्ट. तो आयज फर्स्ट डे आसा स्कुलाचो. तो इतलीच हॉलिडे जाले. आता परत बॅक टू रुटीन. सकाळचे बेगिना उठ, ब्रेकफास्ट कर. तो जस्ट 6:30 जाल्ली आसा. तो ऋत्विकू उठला. तो ब्रश करता. सो हांव आयले किचनान ताका चाव करपाक. सो नॉर्मली न्ही हांव संक उठ्ठा जेन्ना ब्रेकफास्ट बीन करपाचें आसता पळय तेन्ना. पण आयज न्ही ताका लायट ब्रेकफास्ट दितलें हांव, कित्याक ताका आयज फर्स्ट डे आसा आनी आयज ताका न्ही बेगिना सुट्टलें. आनी ताणें डिमांड केला की ताका आयज ब्रेड जाम बटर जाय म्हणून. ओके, सो चाव जाल्ली आसा आनी ऋत्विक पळय उठला आयज न्ही ताका उठोवपाक न्ही कांयच त्रास जावंक ना. आयज स्कुलाचो फर्स्ट डे आसा आनी तो इतलो एक्सायटेड आसा. तो आपूण जावन उठलो, ब्रश केलो आनी आपल्या हातीन तो चाव पिता. नाजाल्यार न्ही म्हाका ताका चाव भरचें पडटा बिस्कीट बीन. आनी सकाळचें न्ही तूं कांय हेवी ब्रेकफास्ट करना, जस्ट एक च्या आनी बिस्कीट खावन तो स्कुलान वयता. आनी ताणें म्हाका न्ही रातचेंच म्हटलेलें की म्हाका ब्रेड जाम बटर जाय म्हणून. एक्चुली म्हजें प्लॅन आसलेलें आयज ब्रेड आनी ऑमलेट दिवया म्हणून. तो आनी ऑमलेट खावपाक न्ही वाजयता. सो म्हटलें आसूं, आयज बेगिना सुट्टा न्ही, सो आसूं म्हटलें ताका ब्रेड बटर जाम लावन दिवया. आनी ताका तें खूब आवडटा आनी म्हाका बीन खूब आवडटा. सो हांगासर न्ही हांवें ब्रावन म्हणजे स्लायस घेतला ब्रावन ब्रेड. ओके, आनी ताका हांवें बरेंशें बटर लायला आनी एक ब्रेड स्लायस घेतलें आनी ताजे वयर लायतलें हांव जॅम. कोणें आजून ट्राय बी करुनासतलें न्ही, मुद्दम खावन पळया, बरें लागता. आनी चडशें न्ही हांव ब्रावन स्लायस ब्रेडूच हाडटा, वायट ते ब्रेड हाडना हांव. ओके, दोनेक हांवें जाम आनी बटर बरें लावन घेतला आनी मागीर ताका हांव कट करून टिफिनाक घालून दितलें. आनी नॉर्मली न्ही हांव ब्रेड बटर जाम ताका केन्ना स्कुलान दिना हांव, कित्याक तातूंत न्ही खूब भूक लागता. इफ सपोज दिलें बी न्ही ताच्या वांगडा कितें फ्रुट्स बीन दिता हांव. सो आयज ताका कांय फ्रुट्स बीन कांय दिवचें ना हांव, जस्ट ताका ब्रेड बटर जाम तें लावन दितलें. आनी आयज तो बेगिना सुट्टलें ताका स्कूल. तो 10:30 म्हळ्यार तो घरा पावतलो. आनी हांगासर टिफीन पॅक जाल्लें आसा आनी उदकाचे बाटली उदक घालता आनी ताका न्ही हांव मातशें गरम करून घालता उदक. आनी बाटली हांवें न्यू आसा, काल आमी डेल्फिनोजान गेल्ली न्ही, थंयच्यान ताणें बाटली घेतला. बाटली खूब आहा येडे, पण ताका ते न्यू बाटली जाय म्हणपा लागलो. सो हांगासर ताका एक टॉवेल घातला म्हणजे हँकचीफ ताका. आनी ऋतिकाक रेडी करपाचें काम न्ही शिवनाथाचें, तोच ताका रेडी करता. कित्याक हांव सकाळचें बिजी आसता किचनान, ताका लागून हें काम न्ही शिवनाथाचें. केन्ना केन्ना तो इव्हेंटाक सकाळचे बेगिना वयता जाल्यार न्ही तो रातचेच तो कपडे आयन मारून दवरता, नाजाल्यार सकाळचे तो मारता आनी तो ताका रेडी करता. सो तें म्हाका टेंशन ना. सो हांगासर न्ही हांवें बादाम न्ही रातचे सोक करपाक दवरलेले, ते ताका दिला हांवें. आनी आमी बादाम न्ही आमी सगळीं जाणां खाता. एक 4 बादाम न्ही एम्प्टी स्टमकान न्ही बादाम खावंक जाय बरें खंय. सो हांगासर तेजे बॅग सगळें टिफीन वॉटर बॉटल सगळें रेडी केला, सगळें घालता भितर. तो हांगासर ऋत्विक पळय रेडी जालो स्कुलाक वचपाक आनी खूब हॅप्पी आहा तो. तो म्हणपालो आपल्याक सकयल ड्रॉप करपाक यो म्हणपालो. बाकीच्या टायमार न्ही केन्नाय तो एकटो सकयल वयता. तो आयज म्हणपालो यो आपल्या सकयल ड्रॉप कर. की टायम जावंकूच नासलो की 7:30 येता बस ताजी व्हॅन. सो टायम जाल्लो आसा 7:20. सो टायम आसलेलो. आनी हो आसा ऋत्विकाचो बेस्ट फ्रेंड रुशांक. दोगां जाण एकूच क्लासीन, तो ए आनी हो बी. आनी रुशांक ताका ऋत्विक ताका दाखयता न्यू कंपास बी हाडला तें. आनी ऋत्विकाची एकूच सवय आहा, कितें न्यू बी हाडलें न्ही सगळ्यांक दाखोवपाक जाय ताका, नाजाल्यार ताका थारो जायना. सो ताची गाडी पळय व्हॅन येयल्ली आसा आनी सगळीं भुरगीं सामकी एक्सायटेड आसा स्कुलाक वचपाक. हें पळयात, तो गेलो तो स्कुलान. आतां घर न्ही आमचें मातशें शांत जातलें, नाजाल्यार न्ही सकाळचें बोवाळ आसता आमच्या घरा. आतां तो स्कुलान गेला, तो घर आमचें आतां शांत जालें. पण कितें जावं, भुरगीं घरान आसलें न्ही मातसो टायमपास जाता. पण चडूय किरी रडप बिडप जालें न्ही तें मागीर बेजार येता. आनी आयज वेदर पळयात, सामको क्लाउडी जाला, केन्नाय पावस येवं शकता, मातसो काळोख जाला. तो जस्ट पावलें हांव घरा. आयल्या बरोबर हांवें उदक घेतलें गरम. आनी आयज खंय इलेक्शनचे रिजल्ट खंय आयज पळोवया आयज कोण येता. शिव सामको सकाळीं उठला आनी तेंच लावन बसला. तो आजून ताणें चाव पिवंक ना, कांय ना, गरमसो उदीक पिवंक ना. सो ताका हांव दिता गरम उदक बीन. तो मागून केन्नाच घेना, ताका सगळें हाडून दिवचें पडटा. सो हांव न्ही ब्रेकफास्ट करच्या पयलीं तुमकां खबर आहा हांव गरम उदक पिता. गरम उदक पिवन जालें की सोमतेंच हांव ब्रेकफास्ट करना. सो पयलीं कितें कितें बारीक बारीक घराचीं कामां आहा पळय ती हांव करून घेता. आनी तुमी हांगा पळोवंक शकता पावस आयलो, तुमकां दाखयल्लें वदोळ क्लाउडी जाल्लेलें. पण आयज स्कूल स्टार्ट आनी आयज पळया पावसूय आयलो. पण कितें जावं, बरो पडोवंक जाय. बरो पडल्यार मात मातशें थंड जातलें. मातशें पडून गेलें न्ही जाल्यार कांयच फायदो ना. आनी गरम उदीक पिवन न्ही हांव सोमतें ब्रेकफास्ट करना, की म्हाका न्ही 9 9:30 अशें ब्रेकफास्ट करपाक खूब आवडटा. बेगिना म्हाका न्ही ब्रेकफास्ट करूंक अशें आवडना. सो गरम उदक पिवन हांव आयलें बेडरुमांत, सगळें बेड बी सगळें क्लीन करपाक, आतां ते जाग्यार दवरपाक. तो बेड न्ही हांगा म्हाजें क्लीन जाल्लें आसा आनी म्हाजे कपडे जे सुकलेले कपडे न्ही काडलेले हांवें आनी ताका फोल्ड करून दवरलेले.
तो कपाटान दवरपाचें उरलेलें, म्हटल्यार तें एक काम करया. अशे कपडे बी भायर उरले न्ही पळोवपाक बरें दिसना. सो हांव कितें करता, सुकलेले कपडे काडले न्ही समतेच फोल्ड करून न्ही थंय दवरता. जेन्ना टायम मेळटा पळय ताका मागीर हांव सारकें कपाटान अरेंज करता. आनी हो सेक्शन आहा पळय हो ऋत्विकाचो, हांगासर न्ही म्हाजे कपडे आसलेले ते हांवें कपडे काडून ऋत्विकाच्या डावरान दवरला आनी म्हाज्या डावरान ऋत्विकाचे कपडे दवरला. कित्याक ते ऋत्विकाचे डावर आसलेले पळय मातशे व्हडले आसलेले, सो म्हाजे कपडे सगळे थंय दवरला हांवें. आनी तेच बारीक बारीक काम सगळें टुवाल चेंज करपाचें आनी किचनान सगळें हांव हे टॉवेल बीन दवरता. जाय पडटा केन्ना किचनाक बीन, सो हांव एक बॉक्सान न्ही सगळे टॉवेल बीन दवरता. सो हें सगळें काम करून हांव आयलें ब्रेकफास्ट करपाक. सो ऑमलेट ब्रेड अशें म्हाका ब्रेड न्ही भितर न्ही अशें डीप करून न्ही फ्राय करून खावपाक म्हाका खूब आवडटा. शिवराक अशें आवडना, ताका हांव ऑमलेट करून दितलें, पण म्हाका न्ही अशें डीप करून फ्राय करलें न्ही म्हाका खूब आवडटा. मुद्दाम तुमी अशें तुमी ट्राय करात आं, खावपाक बरें लागता. आनी बरें ताका न्ही ब्रावन जायसर न्ही बरें दोनी सायडींनी ताका बरें भाजून घेवंक जाय. आनी हांव हें न्ही केन्ना केन्ना ऋत्विकाक टिफिनान दिता करून. खाता तो तशें कांय ना, पण सांगूंक जायना ताका आपूण हें दिता म्हणून. इफ सांगलें न्ही तो नाका म्हणटा, पण ताका सांगनासतना न्ही हांव केन्ना केन्ना ताका अशें ब्रेड आनी ऑमलेट करून दिता. ताका तें खाता तो, ताका तें आवडटा. ओके, तो हांगा जाल्लेलें आसा. हें आसा म्हाजें ब्रेकफास्ट, ब्रेड ऑमलेट आनी च्या. तो ब्रेकफास्ट जाले की हांव आयलें किचनान, सगळें आयदनां बीन घासून दवरलें आनी किचन न्ही सामकें हांवें क्लीन केलें. तो हें सगळें किचनाचें काम जालें की मागीर म्हाजें मेन काम आहा पळय झाडू मारपाचें पुसपाचें तें म्हाजें हांगासर स्टार्ट जाता. आनी सायड बाय सायड मम्मी म्हाका खूब हेल्प करता. मम्मी न्ही झाडांक उदक घालपाचें न्ही काम मम्मीचें, झाडांक उदक घालपाचें, झाडांक सुकलेलीं पानां काडपाचें किंवां झाडां ट्रीम करपाचें, हें सगळें काम मम्मीचें. मम्मीक तें काम खूब आवडटा, सो तें मम्मीक काम दिता हांव. सो हांव येयलें आतां हांगा क्लीन करपाक, झाडू मारपाक, पुसपाक. हें सदांचें, हें तुमकां आनी कितें दाखयतलें हांवें ताका लागून. सो केन्नाय हांव झाडू अशें मारना, मशिनान मारता. मशीन सामकी क्लीन जाता मशिनान. तो सगळ्या रुमान हांवें म्हणजे मशीन मारून घेतलें. मशीन मारून जालें की न्ही हांव हांगासर कितें टेबल्स बीन आहा पळय ते हांव पुसून घेता. अशें वयर न्ही अशें धूळ बसलेलें आसता, पण हेका न्ही सदांच क्लीन केल्यार न्ही बरें आं, सो तें धूळ दिसना. सो सकाळचें न्ही हांव मशीन मारून जालें की न्ही हें काम करताच पुसपाचें. नाजाल्यार कितें जाता बरा, सदांच केलें न्ही तितलें धूळ पडना. तो सदांच न्ही ताका टायम काडून न्ही पुसचें पडटा, जाल्यार तें मातशें न्ही क्लीन दिसता. आनी घरान न्ही धूळ बी आसप न्ही हें बरें न्ही, सदांच क्लीन करत रावूंक जाय. सो हांगासर म्हाजें सगळें पुसून जाल्लें आसा. आनी हो मिरर पळयात, ताका हांव क्लीन करपाक येयला. कॉलिनान हांव हेका क्लीन करता. सो हें मिरर आहा पळय हांव सदांच क्लीन करना. जेन्ना म्हाका दिसलें बाबा घाण जाला तेन्नाच हांव न्ही बरें कॉलीन घालून हेका बरें साफ करता. ओके, जेन्ना आमी हँड वॉश बीन करता न्ही थंयसर मातशें उदीक बीन तें उसळटा मिरराक, सो ताका लागून न्ही डाग पडटा ताका. सो म्हटल्यार हांव सदी करना, जेन्ना म्हाका दिसलें क्लीन करूंक जाय तेन्ना हांव क्लीन करता. तो हो बेसीन न्ही हांव सदांच क्लीन करता, कित्याक वायट न्ही सामकें डाग बीन पडलेले दिसता आनी म्हाका तें आवडना अशें डाग बीन उरलेले. पण बेसीन हांव सदांच क्लीन करता. तो हें सगळें म्हजें काम जाल्लें आसा क्लिनींगचें. तो लास्ट म्हाजें उरलां सगळें क्लीन करून जालें, पुसून जालें की मागीर लास्टाक न्ही हांव मोपींग करता. आनी मोपींग न्ही हांव पयलीं देवाचो रुमांतल्यान स्टार्ट करता. तो रूम पयलीं हांव मोप करता, मागीर सगळे बाकीचे रूम आहा पळय ते हांव मोप करता. तो मोपींग करून जाली की न्ही मागीर हांव गेलें, म्हाजें एक प्लांट आसलेलें तुमकां खबर आहा, मिशेलान म्हाका प्लांट दिल्लेले, ताका न्ही हांवें स्प्रे केल्लेलें लास्ट टायम. हें नीम स्प्रे हांवें नर्सरीसून हाडलेलें. ते परत ताका न्ही मिली बग्स जाला बारीक बारीक, चड ना थोडेशे. आनी हांगा पानां बी सुकलेले, म्हटल्यार ते काडया. ओके, तो हेका हांव स्प्रे करता. सगळीं घरचीं कामां जाल्लीं आसा. आतां हांव शावर घेता आनी थोड्या वेळान तुमकां हांव मेळटा. तो जस्ट शावर घेवन येयलें हांव 6:30 तुमकां, म्हणजे 6:30 सुमार हांवें व्लॉग स्टार्ट केल्लेले. सो आतां जाली 1:30, 1:30 जाली. ओके, आनी ऋतू वदळू येयल्लो. ऋतुका मेळटा, ऋतुका विचारुया आयज फर्स्ट डे कशें कितें केलें तें. न्हू रे, येयलो आनी बसलो टी पळोवपाक. छत्री घेवन बसला आनी वॉटर घेवन बसला. आयज न्यू हाडलें न्ही काल, ताका लागून मेळत तुमकां. ऋतू सगळें हाय म्हण. कितें केलें स्कुलान आयज? आनी 1 to 10 बरयलें. 1 to 100. आनी कितें केलें? आनी कांय ना. पावस मेळ्ळा? अम्ब्रेला घेवन गेल्लो मरे तूं, पावसूच ना मरे. हय, वत लागता. ओके, तो आयज बेगिना येयलो ऋत्वीक, 11:30 असो पावलो. ओके, सो वेन. ओके, सो आतां आमी या किचनान करी करपाक. सो आयज आसा करी. हें काल हांवें हें हाडलेलें मुरी फीश, बरें मोठें आहा. सो आयज करी करता, दाखयता तुमकां करी. आनी जे व्हडले व्हडले पीस आहा पळय ते फ्राय करतले.
आणि थोडेसे कॅबेज आसले फ्रिजीन ते म्हटले मम्मी भाजी करता कित्याक बाबा पिट्टे आहेत ते कॅबेज रोखडे सो म्हटलं थोडेशा भाजी करया ओके करी तुमकां हांव शेअर करता आणि आयज सामके बेगिना सगळें काम जालें कित्याक सकाळीं बेगिना उठ्ठा न्ही आतां पयलीं कितें जातालें मातशें लेट उठ्ठाले आमी आनी सगळीं कामां लेट जातालें सो आयज बेगिना उठले सगळें कामां बेगिना जालें ओके सो दाखयता तुमकां ह्या किचनान करी सगळें काडून दवरला ओके मोरीची करी तुमकां शेअर करता आमगे न्ही दोन भशेन करता एक गरम मसाला घालून करता आनी नॉर्मल सो आयज म्हटलें नॉर्मलूच करया म्हटलें गरम मसाला बीन नाका ओके ताका लागून ओके उदळ पावस मातसो पडलेलो आतां जालें गेलो पावस पण आयज दमट हांव चिंतलें की आयच्यान लागलो दिसता पावस म्हणून सकाळी मातसो बरो पडलेलो मागीर ह्या समज आयज कंटिन्यू फूल डे आसतलो म्हणून गेलो ओके चल या आमी किचनान दाखयता तुमकां करी की शिव येवपाचो टायम जालो ताका लागून सो बेगिना बेगिना करया ओके चला तो हांगासर पळयात मोरी फीश बरें एका क्लीन केला आनी मीठ लावन दवरला पण सगळे करी करचें ना थोडें फ्राय करतलें कित्याक फ्राय हेजें बरें जाता ओके ताका मीठ लावन दवरला आनी तुमकां दाखयता मसालो हांगा न्ही एक मगे एक नाल धाकटो सो हाफ वळ न्ही ग्रेट करून घेतला अर्दो कांदो घेतला हांगा बिडगी मिरची घेतला एक 7-8 आसतले बिडगी मिरची हांगा आसा थोडेशे रोस्टेड मस्टर्ड सीड थोडेशे रोस्टेड मेथी एक धाकटो चमचो रोस्टेड हें कोरिएंडर आनी एक धाकटो चमचो हाफ टीस्पून घेतला हांगासर हळदी पावडर आतां हें सगळें न्ही ग्रायंडरान घालतलें हांव थोडेशें उदक घालून हेका न्ही फायन पेस्ट करून घेता हांगासर पळयात मसाला रेडी आसा बरें फायन पेस्ट केला आनी ग्रायंडराक न्ही मसालो लायलो न्ही उदक दवरला हांगासर ओके सो आतां हांवें घेतला एक कांदो चॉप करून घेतला सोला घेतला आनी एक 2 ग्रीन चिली घेतला ताका अशें कट करून घेतला आनी हांगा दवरला मातयेचें आयदन सॉरी सो म्हटलें हितून करया ओके चला स्टार्ट करया ते व्हडले व्हडले पीस आहा पळय ते फ्राय करतले आनी मसालो इतलेच उरला सो आनीक करूंक जाय मसाला सो आनी हें आसा पळय हें हेका घालतलें करीक सो आतां घालता तेल कितलें गे 2 चमचो तेल घालता सो आतां घालता कांदे सो कांदो न्ही आमकां बरें 1-2 मिनटां फ्राय करून घेवंक जाय सो कांदो न्ही हांगा 1-2 मिनटां फ्राय करून घेतला आतां घालता ग्रीन चिली आतां मातशें न्ही 1 मिनटांनी हेका फ्राय करून घेवया न्ही कांदो आनी मिरसांगो न्ही बरें फ्राय जाल्ले आसा आतां घालता मसाला पेस्ट सो उदक घालून न्ही जितलें दाट जाय किंवा पातळ जाय न्ही ते हिशोबान उदक घालात ओके सो हें पळयात हें परफेक्ट आसा इतलें पातळ पुरो म्हणटा आमी ओके हेका न्ही आतां बरेंशें खतखतो हाडूंक जाय आनी कितें घालूंक जाय आतां हितून घालता न्ही मीठ आनी हें सोला आनी मागीर ताका बरेंशें खतखतो हाडूंक जाय मीठ घालता चवीनुसार सोला घालता ताका न्ही बरेंशें खतखतो हाडया हांव पळयात करीक न्ही बरेंशें खतखतो आयला ओके आतां आमी घालया मोरी फीश घाल मोरी फीश कोणाक आवडटा कमेंट करा थोड्यांक आवडना मोरी फीश ताका वास येता म्हणून पण म्हाका खूब आवडटा फ्राय आनी बरें जाता सो जे बारीक बारीक पिसीस आहा पळय ते करीक घातला आनी मोठे मोठे पीस आहा पळय ते फ्राय करतले सो हें पळयात आतां हेका न्ही एक 10 मिनटांनी एक बरेंशें खतखतो येवंक जाय मागीर आमची करी रेडी सो हें पळयात करीक न्ही बरेंशें खतखतो आयला हें पळय बरें जाला ओके मोरीची करी रेडी सो हांगासर पळयात भाजी रेडी आसा बस थोडेशें आसलेले भाजी म्हणजे कॅबेज भाजी केला आनी आतां हांवें दवरला कायल नुस्तें फ्राय करपाक पळयात मसाला लावन दवरला रवो लावन ताका फ्राय करतले बसला जेवपाक सो पळयात आयचे स्पेशल मँगो आहा थंयसर लोणचें कॅबेज भाजी करी फ्राय शीत हें आसा आयचें जेवण
तो सकाळी तुमकां शुनात मेळोंक ना न्ही. शुनात सगळें आय म्हण. कशें आहा जेवण? टेस्टी आहा? हां जेव जेव जेव. ओके जेयता आमी मागीर थोड्या वेळ मेळटा तुमकां. ओके चला. सो आयज एक बड्डे आहा ताका विश करया आनी इकूच आहा बड्डे आयज. सो आयज बड्डे आसा मिनल नार्वेकर. सो विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुमची हेल्थ बरें दवरचें हांव हेंच देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बड्डे मिनल नार्वेकर. Happy birthday and many blessings to you. May God wishes come true. ओके तो जस्ट जालें आमचें जेवण. आतां व्हिडिओनी एंड घेवपा आयला. पुरो जालें. सकाळच्यान इतली गॅप आसलेलें शुनात. आतां सडनली सकाळ बेगिना उठ काम कर पुरो जाता. दाळ बंद कर. तो वयर न्ही काम चालू आहा आवाज येता. ओके तूं चला थोडेशें नांव घेता. पळय चल न्ही चल. कार्मिना फर्नांडीस, ब्रेंडा पेरेरा, अंकिता रायकर, एकता नाईक, श्रुतिका कवलेकर, तानिया अल्मेदा, सोनू रिबेलो, रवी प्रसाद नाईक आणि आशा टोंगपर. पडलो आतां भायर मागीर वत तकलें जड जालें. आणि आयज मोरीचे करी सामकी टेस्टी. मोरीचे करी सामकी टेस्टी न्हू ना. रितू खायना फिश. रितून खावंक ना. काल दाळ आसली दाळेन जेयलो. प्युअर वेज जे नुस्तेंच नाका म्हणटा. आनी सकाळी आयज ब्रेकफास्ट ऑमलेट केलें. आपलो ऑमलेट नाका खावपा आलो. तो मातशें वाजें इट्टा तो खावपा नॉनवेज बीन खाता अशें कांय ना. मूड येवंक जाय तेन्ना खातलो. ओके तो चला आतां कांय दाखोवपा अशें कांय ना. आतां तो न्हिदतलो ऋत्वीक. ओके चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय. टेक केअर. Bye. I love you, friends. Please comment and subscribe to my channel. गेलो आयज कामाक. God bless you all. बरो आहा मरे तू All. ना कप मारला. आता तू बाय म्हणना. हांगा रितिकान पळय कंपास सगळं दवरला काडून विकपाक. कोणाक जाय जाल्यार घेयात. चड्डी उलटी घातला मरे. चड्डी सारकी घाल मरे. उलटो घातला कितें आसूं न्ही. आई हांगा बसला. आई सगळ्या बाय म्हण. आई तुका मेळोंक ना सकाळी. सगळ्या बाय म्हण. ना ऋतीक. म्हण गे.